जें कितें न्यूजपेपरांत येता पुलीस कंप्लेन जाल्या तो प्रकार म्हणजे निंदनीय प्रकार गोंयच्या लोकांक. एक म्हणजे आवय बापूय भुरग्याक एक गरीब आवय बापूय भुरग्याक फुडें काडटा आसतना अत्यंत म्हणजे मन बसून भुरग्याक शिकयता, आपल्याक कमी करता, लोकांगेर काम करता आनी कसो तरी भुरग्याक शिकयता आनी वयर काडटा. आनी अशे हातूंत हें जें कितें ह्या दिसांत आयलां तें पळयले नंतर काळीज सर्र जाता आनी खंय तरी हें सिरियसली घेवपाची आवश्यकता आसा. पुलीस कंप्लेन जाल्यात पूण लोकांनी आतां हें चिंतपाक जाय हें खंयच्या लेवलार जाता, कितें जाता हें सगळें आतां थोडे दिसांत कळटलेंच, त्या बद्दल दुमत ना. पूण हें बंद जावपाक जाय, कारण ह्याका खरो जो भुरगो आसा तो खंयचे खंयी भोंवता, नाका लोकांक आशिल्ल्या लोकांकूच नोकऱ्यो मेळटा हें सगळें पळयले नंतर. आनी हें जर बंद करतलो जाल्यार प्रत्येक गांवच्या आतांच हांवें म्हटलें आमच्या सरपंचाच्या पंचायतेचें नांव कितें आयलां, जो प्रमुख मनीस आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक त्या गांवांत ताणें सिरियसनेस दाखोवपाक जाय आनी हें सगळें पळोवपा खातीर ताच्या आंगांत पयलीं धमक आसपाक जाय, जी धमक म्हज्या हातूंत आसा. आनी जो पर्यंत आमी हें करना तो पर्यंत हे जे भुरगे आसा ते बेकारूच उरतले. आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न इतलोच आसा हें सगळें सोडून पुलिसांनी काडपाक जाय आनी भुरग्यांक योग्य न्याय दिवन आवय बापायक जे बुडल्या तांकां योग्य न्याय मेळपाक जाय. जशें आज बाबूश मोन्सरातानूय म्हटलां, प्रत्येकान म्हटलां आनी हें आनी मुखार जावपाचें आसा. हातून हें एंड ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आज परत 70 भागांत आयला, काल मडगांव भागांत आनी एक मेळ्ळें वास्को भागांत. आनी हें जर पळयत जाल्यार हें कितल्या परिस्थितींत मुखार आसा म्हणजे वी कॅनॉट इमेजीन अशी परिस्थिती आज आसा. आनी हेचो योग्य शहानिशा जावपाक जाय. पुलीस योग्य तरेन करना जाल्यार नवे लोकांक तें दिवचें पडटलें. त्या बद्दलूय दुबाव ना, पूण आमी एक 5-7 दीस आनी एक रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या नंतरूच हेचेर सादारण 25-26 तारखे नंतरूच योग्य भाश्य हेचेर जातलें. डेफिनेटली आज आमचो रोही बाबूय तेचेर उलयला. प्रत्येक जाण आज तोंड उगडपाक लागल्या, कारण प्रत्येक आमदाराक जो सच्चा आमदार आसा ताकाच न्हय तर राजकारण्याक लग्नाक सुद्दां वचपाक आज लज दिसपाक लागली. कारण लोक पळयता आसतना राजकारण्याक वेगळे तरेन पळयता आनी त्या खातीरूच हें बंद जावपा खातीर आमी सगळे एकठांय जावन प्रयत्न करुया अशें मत करता. खंय तरी सरकारची प्रतिमा हातूंत मलीन जाता हाजेर तुमी कशें डेफिनेटली जाल्याच न्हय. हांव आतां सरकारची आनी आमदाराची प्रतिमा मलीन जाल्या. सरकार कुशीनूच उरला, आमदाराची प्रतिमा मलीन जाल्या. हे ज्यो गोश्टी ज्यो घडल्या ताचे वयल्यान आमदार सुद्दां तातूंत सामील आसा अशें जेन्ना न्यूजपेपरार येवपाक लागलें तेन्ना खंय तरी प्रत्येकाक दुखताच. तर एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणून विधानसभेत तुम्ही सरकाराक हाजेर कितें सुचोवणी करतले? योग्य मार्गदर्शन नक्कीच हांव दितलो. येता ते कॅबिनेटा हेचेर डिस्कशन जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री डिस्कशनाक असो हें करता त्या प्रमाणे आमी फुडें मुखार डिसायड करता. एट दीस स्टेज जो पर्यंत कॅबिनेट आमी एकठांय जायना तो पर्यंत हेचेर हांव भाश्य करूंक शकना. पण कॅबिनेटान हो एक मुख्य प्रश्न चर्चेचो मुख्य विशय आसतलो सरकाराचेरच न्हय, इंडिव्हिज्युअल आमदार पर्यंत पाविल्लो आसा. आनी त्या खातीर हो प्रश्न हो आतां फक्त आमदार सरकारा पुरतो मर्यादीत उरूना, तो पब्लीक जालो. सो पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सारकें आसा म्हणटा तुमच्या हिशोबान? हांव ताचेर कांय उलयना. आतां हांवें सांगलें फर्स्ट आय वॉन्ट टू डिस्कस अलॉंग वीथ द कॅबिनेट आनी त्या नंतर मुख्यमंत्री जें कितें सांगतात ताचेर आमकां फुडें वचचें.